Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. भुरग्यांक पयलीं कितले डोस घेतल्यात किंवा केन्ना डोस घेतल्यात इवन अ डे प्रायर अशा सगळ्या भुरग्यांक ऑन 27 फेब दॅट इज संडे वी विल बी गिविंग 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो वॅक्सीन. गांवांतल्या वाठारांत जितले गांवठीर वाठारा भागान आमकां वचपाक मेळटलें तितल्या गांवठीर भागान आमी वतले आनी 667 बुथ्स आमी सिलेक्ट केल्यात आनी आवर प्लॅनिंग युनिट्स आर 36 प्लॅनिंग युनिट्स. म्हणजे जी आमची गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटर्स आसात त्या सगळ्या सेंटरांनी आमी बुथ्स तयार करून लोकांक जितलें कन्विनियंट जाता तितलें कन्विनियंट करून आमी हें वॅक्सीन दितले. आमचें ह्या वर्साचें टार्गेट आसा 1,05,083 चिल्ड्रन. सो इतलीं भुरगीं आमकां वॅक्सिनेट करपाचीं आसात. दीस पोलियो वॅक्सिनेशन आतां आमी जो NID करतात इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस बिकॉज आमची जी नेबरींग स्टेट्स आसात लायक पाकिस्तान धरात अफगानिस्तान हांगा आजुनूय दो इन व्हेरी लेस नंबर आमकां आजुनूय केसीस थंय सांपडटात एंड फ्रॉम देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दॅट डिसीज मे कम टू अस बॅक. So as a precautionary measure and to strengthen our immunization against polio and to maintain that elimination status, we have to vaccinate all the children in the state of Goa. So परत एकदा सगळ्यांकडे एज अ स्टेट इम्युनायझेशन ऑफिसर हांव मागता की 27 फेब्रुवारी संडे 2022 सगळ्यांनी आपल्या भुरग्यांक 5 वर्सां सकले भुरग्यांक हाडचीं, तेंच्या लागच्या जो सेंटर आसा थंय व्हरचें आनी तांकां न चुकता हो डोस घालचो.